फोण्याची पोटवेंचणूक रद्द जाल्या उपरांत राजकीय चित्र चड गुंतागुंतीचें जालां। 3 मुखेल पक्षांनी 3 वेगवेगळे उमेदवार रिंगणात देंवयले। मात वेंचणूकूच रद्द जाल्ल्यान ह्या उमेदवारांचे फुडें कितें जातलें हो व्हडलो प्रस्न निर्माण जाला। तशेंच 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर ह्या 3 पक्षां मुखार व्हडलें आव्हान उबें रावलां। 3 पक्षांनी 3 उमेदवार फोंड्या पोटवेंचणुकेक रिंगणात देंवयल्ले खरे, पूण पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान ह्या उमेदवारांचो फुडार कितें? भाजपान कोणाक तिकेट दिवपाची हाचेर बोवाळ फाटल्या 4 ते 5 म्हयन्यांसावन आमकां पळोवपाक मेळ्ळो। अपूर्व दळवी लेगीत आपल्याक भाजपाची तिकेट मेळटली म्हूण धोपराक बाशिंग बांदून तयार आशिल्लो, पूण निमणे वेळार रितेश नायकाक तिकेट दिली। तेन्ना दळवी पक्षाचेर नाराज जाल्लो आमी पळयलो। उपरांत मुख्यमंत्र्यान ताची समजूत काडली। तशेंच काँग्रेसीन भाटीकाराक ऐन वेळार पक्षात प्रवेश दिवन ताका उमेदवार म्हूण घोशीत केलो। पूण फोंड्या मतदारसंघात फाटलीं 4 वर्सां काँग्रेसी खातीर काम करपी राजेश वेरेकार हांकां उमेदवारी दिवंक ना म्हूण फोंडे काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक पत्र बरयिल्लें। आम आदमी पक्षात फोंडेच्यान काम करपी सुरेल तिळवे आसतना उमेदवारी अर्ज भरच्या आदल्या दिसा गितेश नायकाचो पक्षात प्रवेश जाता आनी दुसऱ्या दिसा गितेश नायक पक्षाचो उमेदवार म्हूण घोशीत जाता। आता 3 पक्षांची स्थिती पळयत जाल्यार 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक फोंड्या मतदारसंघ हे 3 पक्ष खंयच्या उमेदवारा फाटल्यान उबे रावतले। तशेंच 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत उमेदवारी मेळोंक ना जाल्यार बंडखोरी जातना आमकां पळोवपाक मेळटली काय कितें अशे साबार प्रश्न फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान उप्रासल्यात। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।